गोयात मोदीची जाहीर सभा झाली, मात म्हादयचेर गोंयकारांक मोदीची गॅरंटी ना. विरोधकांची बीजेपीचेर चढाई. पाटकर म्हणटा स्पेशल स्टेटस मायनिंगाचेर ब्र ना. नरेंद्र मोदीन काल जेन्ना गोंयान आयलो, गोंयची जनता राविल्ली की तो केन्ना सांगता बाबा आपूण तुमकां 2014 सांगिल्लें 3 म्हयन्यांनी मायनिंग चालू जाता, आपल्याक माफ करा, आपूण करपाक शकलो ना. हें थंय ताणें काल सांगपा आशिल्लें. ताणें सांगपा आशिल्लें की आपूण तुमकां स्पेशल स्टेटस दिता म्हूण सांगिल्लो, तो तुमकां दिवपाक पावलो ना, आपल्याक माफ करा. तुमची म्हादय जी आसा ती आपूण DPR पास केलो तुमकां विचारनासतना, आपल्याक माफ करा. आपूण 2 कोटी रोजगार दिता म्हूण सांगिल्लें, आज गोंयान आपूण नंबर 1 व्हरून दवरलें इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आपल्याक माफ करा. अरे गोंयच्यो न्हंयो ज्यो आशिल्ल्यो, मांडवी आसतली, जुवारी आसतली, शापोरा आसतली, ह्यांची नांवां काडून घेतली ह्या नरेंद्र मोदी सरकारान. आमचे गोंयकारांचें अस्तित्व उडयलें. विजय म्हणटा गोंयच्या शिमे भितर खंय भायले नुस्तेकार येतात, गोंय सरकार न्हिदला. म्हादय आमची लायफ लायन जीवनदायिनी म्हणटाले ताका. लायफ लायनीचेर काय उलयलो ना प्रधानमंत्री. ताजे दुसरे नंबर 2 सांगले आमी दिले मुख्यमंत्र्या बरोबर बसून ती काडून दिली म्हादय म्हणून कर्नाटकाक. ताजेर एकूय उतर उलयलो. दॅट इज द मेन इश्यू न्ही. आमी कोळसो नाका म्हणटात. कोळशाचे हांचे टार्गेटां व्हडलीं आहा. आज 15 मिलियन मेट्रीक टन्स कोळसो आमी हँडल करतात. 51 मिलियन मेट्रीक टन्स बाय 2031 करपाक 2030 ताचो टार्गेट आहा. पूण सेपरेट फिशींग मिनिस्ट्री करून भायले फिशरमॅन येवन गोंयच्या उदकांत नुस्तें मारून गेले. आमचे सरकार कांय करूंक शकना, कायदे तांकां आडावंक शकना. बुल ट्रॉलिंग चालूच आहा, LED फिशींग चालूच आहा, बारीक फिशरमॅन काबार. आरजीचो मनोज परब म्हणटा म्हादयचेर आमकां प्रमोद सावंताची गॅरंटी नाका, मोदीची गॅरंटी जाय. जी मोदीची गॅरंटी आमकां जाय आसली ती मोदीची गॅरंटी मात गोंयकारांक मेळोंक ना. आमकां जाय आसली आमची म्हादय, जी म्हादय अमित शान आनी ह्या BJP सरकारान कर्नाटकाक आमी दिली म्हणून गेल्या इलेक्शनाक, तेंच्या कर्नाटकाच्या इलेक्शना पयलीं तेंच्यान तांकां डिक्लेअर केलें. आमकां प्रमोद सावंताची गॅरंटी नाका, आमकां गोंयच्या BJPची गॅरंटी नाका. आमकां जाय मोदीची गॅरंटी, आनी मोदीची गॅरंटी तेंच्यांनी आमकां दिवंक ना. म्हादयची गॅरंटी तेंच्यांनी आमकां दिवंक ना. काँग्रेस BJP सरकार कर्नाटकान आसलो जाल्यार तेन्ना तुमी तो DPR कित्याक पुश केल्यात, आनी तेन्ना तुमी तो DPR फाटीं कित्याक घेवंक ना. आयज तुमी जे काँग्रेसीक सांगता DPR फाटीं घे म्हणून, तेंचो सरकार आहा म्हणून, जेन्ना तुमचो सरकार आसलो तेन्ना तुमचो CM हो प्रमोद सावंत थंय वचोन कर्नाटका भाशण करतालो. तुमचो विश्वजीत राणे थंय कन्नडान उलोवन थंय भाशणां ठोकतालो, आनी तुमी आमची म्हादयची थंय डील करून येयल्यात. आनी हें तुमच्या अमित शान डायरेक्ट थंयसर स्टेजीचेर सांगलें की गोंयच्या सरकारा कडेन आमचें उलोवणें जाल्लेलें आहा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.